आमी आसा जेजूचे कश्ट लागशिल्ल्या नियाळ करूंक ह्या परपल्या गुड्याक आज पैंग करना सावन आमचे वर्ते यात्रेक पळयनाच होजाना होजाना दाविदाच्या पुता म्हणून जेजूक स्वीकार केल्ल्या त्या लोकांनी कुर्साय ताका म्हणे आज तेच कश्ट नियाळतना आमचे जेरुसलेम जावन आसा तें पळयन आनी ह्या पळयनाचेर जेजूचे कश्ट नियाळतना आमच्या कश्टांक आमी जेजूच्या गायांक समर्पण दिया. मोरी माई आमच्या सांगात आसा ह्या पवित्र तळाचो पात्रोन सांत लोरेस आयच्या ह्या कुर्सावाटेच्या पळयनाचे मुखेलपण घेता. सांत भक्त आमच्या सांगात आसात देखून वताक आमी करपा नाव दगीक आमी भावा नाव आनी खंयच्याच बावडता विरोध उतरांक आमी कांगाल जायना. आज आमचो बावडत शेकडे वर्सां संपली परपेल्या कुडार एका उद्देशान कुरीस थंयसर प्रतिस्थापन केल्लो. त्या कुर्सातावन मेळिल्ले त्या दैवीक सत्तेन आनी दैवीक बावडतान दैवीक जाणवायेन आज आमी आसा आनी त्या कुर्सातावन मेळटा ती सगत आमकां बावडत सांबाळूंक आनी आमचे यात्रेक पळयन नव्या जेरुसलेमाक समकार वचोंक त्याच उद्देशान आज आमी पळयन करया. आतां हांगासर हें कार्य उक्तावण करून आशिर्वाद दिता आमच्या ह्या वारड्याचो विगारवार भोवमानादीक पावल ड्रेगो बाप. हांगासरच्या मोगाच्या याजक भावानो बाबा भयण्यानो आनी प्रत्येक जावनो सकड कलाकारानो गेले त्या वर्सा हांगासर आमी सुरू केल्ले ही कुर्साची वाट परपेले गुड्याक आनी हे वर्स दुसरें वर्स आमच्या कलाकारांनी दिपाक जुजू जावन आनी सौर कलाकारांनी हांगाच्या आनी तशेंच कारकळ टावनाच्या कलाकारांनी सांगता मेळोवन ही कुर्साची वाट लायव्ह वे ऑफ द क्रॉस हांगासर आसा केल्या. तांकां तांचे समेज तांचे देवाचें बेसांव मागता. सांगता तांकां सौर बरें मागता. ह्या दगेच्या वेळार हे कॉस्ट्युम्स घालून नटन करचें न्ही जायती बारीक कश्टाचें काम आनी आमी हांगासर जायते जाण आयल्या वोत लेके नासतना वोत इल्ले मारतले तो साखरे दीस आमी सोम्याच्या कुर्साक भेटोवया. तुमी हांगासर म्हाका दिसता परूंच्याकी 60 जण ह्या वर्सा आयल्यात. आमी वारड्याच्या पाद्र्याबांनी आमच्या इगर्जांनी आमी बरें अनाउन्स केलां. तशेंच वारड्या भायल्याय हांगासर खंडे जावन आयल्यात म्हूण हांव चिंता. तुमकांय सगळ्यांक पदा अल्बानाच्या नांवान हांगासर आसलेल्या सौर पाद्रावांच्या नांवान तुमकां हार्दिक स्वागत मागता. तसो सोमी देव आमकां ताच्या कश्टान मरणान जिवनपणान वंटेली करून दी म्हणलें आमचें मागणें. प्रत्येक जावन आज आमी मागा जाय हांगासर ह्या जाग्यार मस्त जाग्याचे समस्या आसात ते देव निवारून दी म्हणून आमी मागया. मागण्याक सकत आसा मागण्याक बळ आसा. सान लोरेस जेजू लागीं मागोन ते सगळे समस्या हांगासर आसचे ते निवारूंक आमकां फाव करून दी म्हणून मागता आसतना तुमकां सगळ्यांक सर बरें मागता. देव सान लोरेसा मार्फत आमकां बेसांवांनी बरोवन दी आनी आमची जिणी ताका म्हणटा तसली सोम्याक म्हणटा तसली जावं दी म्हणून सर बरें मागता. देवाची बेसांवां तुमचेर सगळ्यांचेर मागोन हे कुर्साची वाट मुखार सुया. देव बरें करूं. फादर पावल ड्रेगो तुमकां आमच्या संगत हांगासर आसात वारड्याचे विगारवार जावन सर्व आमकां आदार दिवन पाठिंबो दितात विगारवार भोवमानादीक पावल ड्रेगो बाप. कारकळ टावन फिर्गस ताचे सहायक फादर नॉर्बर्ट हांगासर आसात. आमचे कापुजीन फादर मॅक्सिम हांगासर आसात.
केरा फिरगजीचे विगार पालोटायन फादर पाऊल हांगासर आसात. तशेंच ब्रदर आज प्रत्येक तरान आयच्या ह्या कुर्सा वाटेचे मुखेलपण घेवन सहरितीचे कमेंट्री तशेंच कुर्सा वाट चलोवन व्हरता. बाप रॉय लोबो हांगासो आदलो सहायक विगर प्रस्तुत उडपी फिरगजेचो सहायक विगर तांकां सोमेस्तान हांव बरो येवकार मागतना लागशिल्ल्या जाग्यार पयसल्या जाग्यार वारड्या भायर तावन देसेस देवन हजर जाल्ल्या सर्व देव परजेचो तुमकां सोमेस्तान हांव स्वागत करन मागण्या मरिफात देवाचो आदार आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गीच्या सर पदवेधरा बापा, तुजो पूत कश्टांचो सेवक जावन मनशाक बचाव करचे खातीर कुर्साचें मरण ताणें भेंगलें. कश्ट मरण सोंसून ह्या संवसाराक ताणें जिवीत दिलें. पदकांत आशिल्ल्या मनशाक आपल्या मरणा मरिफात उगड्यापेन करून आपल्या जिवंतपणा मरिफात सस्तीक जिवीत फावो केलें. 2000 वर्सां आदीं घडिल्लें घडीत नियाळ करून आज ह्या वाठारांत परपेल गुड्याक आमी समकोवची ती तुज्या पुताची वाट समकतना आमच्या कश्टांक अर्थ मेळोवं, नाना तरेचे संवसाराचे कश्ट पर्याय जावन आमी बघचे एक नाना एक तरेचे मानसीक कश्ट कुडीची कश्ट आत्मीक झुज ह्या कुर्सा वाटे मरिफात पर्याय जावन आमच्या कुटुंबाक बळ आनी सकत मेळोवं. ह्या कुर्सा वेळार नियाळची सन्निवेशां आनी घडितां आमकां बळ आनी सकत मेळोवं. हे मोगळा जेजू आमचे तुजी दया दिश्ट कर. जायते विरोधपण तुका आसलें, हें सर विरोधपण घेवन तूं मुखार सरलोय, पडलोन उठलोय आनी जिखलोय. आज आमकांय नाना तरेचे विरोधपण आसा. ह्या विरोधपणा पदें आमचें पैण बऱ्या तरेन करूंक आमकां गुरपा दी आनी ह्या पैणा मरिफात आमच्या विरोधपणांत आसल्या सर्व ते आमी जिखून तुज्या कुर्सा मरणा मरिफात आनी आज आमी नियाळच्या नियाळा मरिफात जैत आमकां लाभाशें कर म्हणून मागता. सर तराच्या विघ्नान जावन अनवरां जावन अडकळी जावन आमकां निवारण हें पैण यशस्वी जावं म्हणून तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मरी माये कलवर पर्यांत तूं थंयसर पुता संगत आसली. आज आमची संगताय राव आनी आमच्या वाटेर तूं आदार जा. तुजो आदार आमी मागता. नमन बरी कृपेन भरलेले समिदेव तुज्या संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे क्रिस्टियन जेजू. भगवंती मोरये, भगवंती देवाचे माये, गियाद सैबिणी, भगवंत लोरेसा, भगवंत मिगेला, भगवंत रफायला, भगवंत गब्रिएला, भगवंत जुझे, भगवंत पेद्रो आनी पावलो, भगवंत सेबेस्तिनी, भगवंत आगोस्तिनी, सोमेश देवाच्या बडव्यानो, सोमेश देवाच्या रक्त साक्षानो, सोमेश देवाच्या बळखानो सर्व कलाकारांचेर देवाचो आशीर्वाद मागता. सुमार वेळ पर्यंत आज ते नटन करता आसतना सर्व पात्र केल्ल्या सर्वांचेर तुजे आशीर्वाद घाल. तुज्या स्पिरिटाक तांचेर देवय. तांचे नटना मरिफात बरो संदेश आमकां मेळोवंक हे मागणी आमी करता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोम्या आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. थोडी हिशारे आमकां फातर उडयल्यार आमी तटस्थ रावया. जावचें ना तशें म्हळें हांवें एक उदाहरण सांगचें. आमी थंयसर पावतना कशें आसा परिस्थिती पळया. कितेंय आडखळ जावचें ना. आमच्या सांगात परिभद्रती आमकां आसा. पूण कुर्सा वाटाचें कार्य जाल्लेंच
ठेवशीन वेचे नाका सीधा सकल आमी देवान येया तुमचे लगे विनंती आसा शिस्त सांबाळा भक्त सांबाळा खंयचेच वायट जायनाशें आमची वावरतचे धर्माची मौल्यांत कितें आसात ती आमी उखलून धरया देव बरें करूं तुमचो सहकार मागून हें पयण सुरवात करच्याक चालन दिता आतां प्रस्तावान आयकुया मोगाचनो कुर्साची वाट करच्याक आमी हांगासर जमल्या जेजूचे कश्ट मरण आमी हांगासर नियाळ करतल्या आमच्या ल्हानपणांतावन आज पर्यंत विशेष जावन प्राचीन काळार ही कुर्साची वाट आमी केल्या जेजू कशें कश्टालो कशें कुर्साची वाट समकलो कशें मरण पावलो ह्या विशयांत आमी हर एकलीं जाणां आसा आनी तें सांगासर आज नटना मुखांत्र ते करून दाखयतले ही कुर्साची वाट फकत ते कुर्साची वाट जावची नाका बदलाक आज आमचे पसत आमी नियाळ करया विशेष जावन आमचेच वैयक्तीक जिविताची वरवणी करया ह्या कुर्सा वाटे वेळार हर एकाच ते सामा वेळार जे कितें हांगासर नियाळ दिता आनी ह्या वेळार तो नियाळ आमकां हर एकल्यांकी लागू जाता म्हणल्यार आमी समजोवया त्या देखून ही कुर्साच्या वाटे वेळार विशेष जावन आमच्याच विशयांत आमी नियाळ करया कितें हांगासर सांगता आसतना ते ताका लागू जाता वा तिका लागू जाता न्ही बदलाक आमकां म्हाका लागू जाता म्हणल्यार आमी समजून घेवन म्हजें जिवीत कशें हांवें नवें करयेत ह्या विशयांत आमी नियाळ करया आनी फकत कुर्सा वाट जावची नाका पर बदलाक फाटी वता आसतना आमकां मेळचो संदेश घेवन दृढपणी त्या रितीन आमी जियोंक आनी ह्या मुखांत्र परवा आमी आचरण करचें फेस्त जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचें फेस्त आमच्या जिवितांत नवें सांवाडूंक आनी आमचें जिवीत नवें करूंक म्हणून आमचें मागणें जावन आसा देखून ही कुर्साची वाट आमी समकत आसतना विशेष जावन आमचें जिवीत आमचें उणें पळोवन आमी नियाळ करया आनी ह्या मुखांत हांवें कशें बरें जावयें हांवें हेरां सांगता कशें म्हजें जिवीत बरें करयेत ह्या विशयांत आमी नियाळ करया तर मोगाळ भावा भयणीनो एक घडी पर आमचे दोळे धांपया आनी जेजू लागीं आमी मागया मोगाळा जेजू तुवें चलयल्ली ही कुर्साची वाट समकोंक आमी हांगासर जमल्या आमा समेस्ताचेर तुजें आशिर्वाद घाल आज आमी हांगासर ही कुर्सा वाट समकत आसतना जे कितें तूं आमकां संदेश दिताय आमच्या वैयक्तीक जिविताक लागून संदेश दिताय तो स्विकार करचें बरें मोन आमकां दी आमच्या हर एकल्यांची मोत उजवाडाय आमी सदांच तुज्या मोगांत जियो आनी तो मोग एकामेका सांगता वांटून घेवंक आमकां तुजें कृपेन बर आनी ह्या मारिफात तुवें एक दीस तुमचें इनाम सर्गींचे रास आपणोवंक आमकां तुजें कृपेन बर हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात पास परबेचो आदलो दीस तो सूर्य बुडतना परब आरंभ जाता देवळान पास्काच्या शेळयेचें बलिदान प्रधान याजक भेटयता इस्रायलाच्या परजेक फराव्याच्या आनी इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटका दिल्ल्या सुरेस्पराक उपकारी मनान बली अर्पोवंक प्रधान याजक बलयेची तयारी करून आसलो वेळ तो पूण बली अर्पोवच्या 20 वरां आदीं आपूण मेस्सिया देवाचो पूत मनच्या त्या गलिलिया प्रांत्यान भोंवत आसल्या नजरेतच्या जेजूक कशें संवसारांत नाश करूंक प्रधान याजक आनी जुदेवांचे मुखेली सकलेले खंयच्या रितीचे मरण द्वंद घडीत ते पयले संवसाराची चडवण करूंक आयिल्ल्या क्रिस्ताची बली उपरांत सुरेस्पराक अर्गां बली आमचे जिविती असलेस द्वंद्वान भरलेले एका कुशीन देव भवार्थ पवित्र सभा नैतीक मौल्यां आनी एक कुशीन संवसार दळबार आशा संवसारी चिंता मान हुद्दो इत्यादी
एका खातीर आनी एकल्याची बली भेटोन आसा विसवण करूंक आसा त्या वेळार आरंभ जाता जिविताची कुर्सा वाट मुखार वेसो सोमी वाट दाखयतना आमी ताच्या फाटल्यान सोम्या संगी जिणे कुरीस घेवन समकोया मोगळा जेजू तुजे संगी म्हजो कुरीस घेवंक जिविताची कुर्सा वाट चलोवंक म्हाका तूं आदार दी. तुमच्या गमनाक मोगाच्या भाव भयणीनो दुसरें स्तेसांव जाल्लेंच थंयसर उदाक मेळटा सगळ्यांक जावं जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. पिलाता मुखार जेजू उबो जाला निरापराधी तरी एका अपराध्यावरी गेसेमनी मळ्यान ताका धरलेल्या उपरांत ताका एका मनशावरी जो देव मुखेल्यांनी लेखूंक ना एका खैद्यावरी ताका देखलो जरबदांचे मार ताका दिले कुडीच्या दुखीन आनी मोतीच्या बेजारायेन भरलेल्या जेजूक पिलात सवाल करता. तूं जुदेवांचो रायवे? जेजू जाप दिता ते तुंच म्हणटाय. पूण प्रधान याजकांनी आनी मतबऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादीक जेजून जाप दिली ना. तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध ते कितें सकट सांगतात ते तुका आयकना? त्या वेळा बारबस नावाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक थंय जमो जाल्ल्या वेळा पिलात विचारी लागलो, हांवें कोणाक सोन दिजे म्हूण तुमची कुशी? बाराबसाक वा क्रिस्त म्हणटात त्या जेजू? अशें म्हणून तांचे लागीं विचारल्या वेळार म्हणून तांणी जाप दिली, तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं? विचारलें पिलातान. तांणी सोमेस्तांनी जाप दिली, पूण पिलातान विचारलें, कित्याक? कितें सूट ताणें केल्या? पूण ते आणखी व्हडल्या ताळ्यान उपरट्यो बोबो मान म्हणाले, तवळ पिलात आपणाचे आनी कांय जालाना बदलाक गडबडच सडटा म्हण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्ही, तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो, ताचे रगत पडू आमचेर आनी आमच्या भुरग्यापणाचेर. परचे म्हजे म्हाका तूं हें कितें दिताय? तुका हांवें केल्ल्या बरेपणाक हेंच तुवें पाटी दिवचें गी? विचारता सोमी. सोमेस्तान बरें करीत गेल्ल्या सोम्या जेजूक लोकांच्या मुखेल्यातां लाभलेलें इनाम कितें? मरणाचें फर्माण. पिलाता मुखार उरल्या जेजूक आमच्या सोडवंदराक वंदन कर म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. मोगाच्यानो ह्या पयल्या स्तेसावांत मी पळयल्यार थंयसर
पिलाताक जेजू निरापराधी म्हणलें सत कळीत आसलें, पूण तें सत वळखूंक घेवंक तो तयार जालो ना. आज आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. आज आमकां सत उगडापे जात आसतना आमकां हर एकल्यांक तें आडोक मारता. आमकां सत उलोवंक नाका, थोडे फावटी सत आयकूंक नाका. आमच्या कुटुंबा जिविताचेर आज आमी नदर घालया. वडिलां आज आपल्या भुरग्यांक इवाजणांक तितवण दिता आसतना वा जे कितें सत आसा ते उगडापे करता आसतना कितलीं भुरगीं वा युवजणां ते आयकूंक तयार आसात. त्याच प्रमाणे पती आनी पत्नी मदें जे थंयसर सत उगडापे करता आसतना आपलेंच राजांव आमी उलयता गी वा एकामेका वळखून घेवंक आमी लांजोंक प्रयत्न करता. तशेंच फिरगजेंत, वाड्यांत, समाजेंत, शेजारा आमकां सत उगडापे जाता आसतना वा हेर कोणी आमकां तितवणी दिता आसतना हे तितवणी हांव आनी तुमी कशें स्विकार करता. एक घडीभर आमी नियाळ करया. हांगासर पिलात सत कळीत आसल्यारय तो वळखून घेवंक ना. त्याच प्रमाणे आमी आमच्या जिणये पयणार जावं पुरो ल्हानशें म्हटल्यार वा व्हडा म्हटल्यार आमकां सत उगडापे जाता आसतना विविध संदर्भांनी, गणितांनी वा हेर मनशां मुखांतर सत कळीत जाता आसतना हांव तें खंयच्या रितीन स्विकार करतां. मोगाळा जेजू, आमच्या ह्या जिणये पयणार सदांच सत उगडापे जाता आसतना तें स्विकार करचें खालतेपण आमकां तूं फावो कर आनी ह्या मुखांतर आमचें जिवीत सताचें जिवीत जियोंक, सत आयकूंक आनी सत उलोवंक आमकां धैर्य आनी कृपा फावो कर. आमेन. सोमिया काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गायींच्या काळजां कुर्सारलेल्या आजीचे. जेजू कुरीस दिता. Rosa Pulcher. Aspigite illum, regem verbum. Ave, rex verbinosus, ave. Regalis. Hic sumus libi venera. तवळ आधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राजांगणांत पळोवन ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. तांणी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी कांड्या सुयेक मुकुट पिनून ताच्या मस्तकार दवरलो. आनी ताच्या उजव्या हातांत चिव्याची बेतकाटी दिली
आणि ताच्या मुखल्यान दिम्यांनी पडून ताची केळकूण आंकन ते म्हणूंक लागले, नामान सुदेवांच्या राया, नामान सुदेवांच्या राया, नामान सुदेवांच्या राया. आणि ताचेर ते तिंपी उडयतले आणि ताच्या हातांतली बेतकटी काण ताच्या मस्तकाक मारतले. शेकी ताचे केवढ्यो येवकन जातस रक्तांबल शेलो ताणी काडलो आणि ताच्या खांद्यार ताणी खुरीस दिलो. आणि ते ताका खुर्सार मारून व्हरून गेले. जुदेव समाजेन अपराध्यांक दिवची कठीण शिक्षा करची खुर्साचे नालिसायेचे मोल असली शिक्षा भोगूंक तयार रावल्ल्या आमच्या सडवंदराक वंदन म्हणया. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मियान जेजू क्रिस्ता. तुम्ही स्वीकार करून आसा मोगाचेरो थोड्यांक तुपली काय म्हणली कुरीच आसा, थोड्यांक पिडेंत व्हड व्हडच्या मुखांत कश्टांच्या मुखांत कुरीच म्हणून स्वीकार करून आसा. तरी एकल्यांनी तांच्या जिवितांत रमण्यावारी कुरीच आसा. थोड्यांक पती कुरीच रावता जाल्यार थोड्यांक पती आपली कुरीच रावता, थोड्यांक घरांत माय सून कुरीच जाल्यार थोड्या घरांत सुनेक माय कुरीच जाल्यार. हे अशें मोगाचेरो आमच्या जिणे पळयल्यार हर एकल्याक आमचो कुरीच आनी देगरान खूब फरक आसा. जेजून म्हणलें आसा ह्या संवसारी तुका हर एकल्याकी कळत बेताय आसतली. हांवें ह्या संवसाराचेर घडी घालां तुमी जे पळयचे म्हूण आपोवन दिता. तर मोगा भाव भयणो आमच्या जिणे पळयल्यार येवचे ते कुरीच मोगान स्वीकार करूंक आमी सदांच फुडें सरया. तर मोगा भाव भयणो मागया आमी जेजू लागीं. मोगा जेजू कशें तुवें तुका तुका तो कुरीस आपल्या कांजार घेवन तुवें ते देगरान फूट करलेलो आमच्या जिणे पळयल्यार आमकां मेळचो कुरीस मोगान ते स्वीकार करून आनी जिविताचो शेवट धरूंक आमकां तुजे कृपे निवड. सोम्या काकुळटांची सदैव Cinta
तिसऱ्याच दिसा जेजू पयले फावटी खुर्सा पोंदाक पडटा. निमाण्या ब्रेस्तरा म्हणजे पास्कांच्या जेवणा उपरांत जेजून कितेंच खावना, कितेंच ताका पिवंक दिवना, दिलो ताका कुरीस मात. कुरीस वोवन नित्रणी जाल्लो जेजू चिंता. म्हजी कूड थकल्या, पोटांत कितेंच ना, उदक नासता, गळो सुकला. जेरबादांचे मार आनी ते मारतना जाल्ले घाय आनी त्या गायतान वाडले रगत. हा बापा, म्हजी कूड अस्कस जाल्या, ती सलवता. हो कुरीस वोवंक म्हाका तांकां दोळे गैरे गैरे जाल्ले बरे जाता. हा लोकांची बोब आयकता तरी मुखार कोण आसा ते दिसना. दोळ्यांक काळोख आयलेल्या बरी जाता. बापा बापा बापा. मनशांनी दिल्लो कुरीस जेजू कितें करता? ताका धरणीक शेवटिता. कुर्सा बंदा पडलेल्या आमच्या सुम्याक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सुम्या जेजू क्रिस्ता. मोगाच्यानो जेजूक कुरीस जडाय जाता आसतना जेजू कुर्सा बंदा पडटा. आमच्या जिणये पयणार आमचे कुरीस ववयत आसतना आमी पडटा. मोग आशेत आसतना आमकां राग मेळटा. इश्टागात आशेत आसतना दुस्मानकाय मेळटा. भलायकी आशेत आसतना आमकां पिडा मेळटा. आनी ह्या मुखांत्र
आमी हर एकली पडटा पूण मोगाळ भाव भयणीनो जेजू कुर्सा पंदा पडलो जाल्यार परत उठोवन जे कितें देवाचें मिसांव आसलें तें मुंद सुमून गेलो आमच्या जिणे पिणार जेन्ना आमी आमचे कुरीस वागीत आसतना पडटा जाल्यार परत उठोवंक आमी फुडें सरया आनी ह्या मुखांत्र आमच्या जिविताचो शेवट आपणाक आमी प्रयत्न करया आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता पेद्रू थंयसर वादळांत थंयसर बुडटा आसतना आमी बुडटा म्हणून थंयसर सांगता आसतना जेजून तांकां आदार दिलो त्याच प्रमाणे आमच्या जिणे पळयणार कुर्सा बंदा पडोवन आमी बुडटा ह्या वेळार आमी जेजू लागीं मागया आनी तोच जेजू क्रिस्त आमकां आदार दितालो मोगाळा जेजू कशें तूं कुर्सा बंदा पडलो जाल्यार परत उठोवन तुज्या बापाचें मिसांव जारी केलें गी आमच्या जिणे पळयणार आमचो कुरीस आमी वावयत आसतना पडटा आसतना परत उठोवंक आनी ह्या मुखांत आमचो भावार्थ आमी तीर दवरूंक आमकां तुजे कृपेन बर सोम्या काकुळत आमची कर सदैव माये मागता उपकार खंयच्या काळजान कुर्सावयल्या जेजूचेर जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक पळयता
नाल्लाची मोरी आणि एक मोरी उबी असून आकांतान जेजू पळयतात. जेजू मोरयेक पळयता, एकामेका दोळ्यांनी ती उलयतात. माय कितें पुता? तुवें गब्रियल दुताक वय म्हणलें आनी आज तुवें दिल्ली जाप हांव पंताक पावयता. पुता, म्हज्या काळजाच्या आकलासा शिवाय, बापा लागीं करच्या विनते शिवाय हेर कितेंच ना म्हजे लागीं तुका कुमो करूं. माय तुजो बाबार सांडी नाका. बापाची खुशी तुवें आनीकी जारी करूंक आसा. चलवं नाका माय. जायत पुता, तुवें देश सांडी नाका. सर्वेस्पो तुजे सोबे आसा. कष्टां वेळार चड बुडजावण मेळिल्ली कोणातां आपलेच मुगार आवयतां. आपल्या आवयतां बुजावण जडून आसच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. मोगाच्यानो मोरयेन जेजूक बुजावण दिली. जेजू कश्टालो आनी ह्या वेळार मोरी माई कश्टाली. मोरी माई दूख पावली तरी की देवाचे मिसांव संबोवच्याक मोरये मायेन धैर्यान जेजूक ते फूड करूंक आदार दिलो. आमच्या दिसपट्ट्या जिणये पयणार जायती आवयो कश्टातात. आपल्या भुरग्यां मरिफात जावं पुरो भुरगीं वायट वाटेक समकत आसतना वा घरा आयकनासलेल्या वेळार आपले आवय कश्टातात, रडतात आनी आपले दूख सांगूंक जायनासतना आपणायतल्याकच दवरून काण घेतात. ह्या आसत्या समा वेळार विशेश जावन कश्टांच्या आवय पासत आमी मागया. जो कोण भुरगीं वडिलांक खाल जायनात तसल्या आवयांचो आमी उडास काडया. तो सर्वेस्पोर्तेव त्या भुरग्यांची मोत उजवाडो आनी ह्या मुखांत्र तसल्या आवयंकी बुजवण फावो जावं तांची दूख पयसो म्हणून आमी मागया. मोगळा जेजू, तुज्या आवयन मोरये मायेन तुका बुजवण दिली आनी तीच मोरी माय आमकांय हर एकल्यांक बुजवण दिता. आमच्या जिणये पयणार आमी आमच्या वडिलांक खाल जावंक, तांणी सांगलेलें उतर आयकूंक, वायट संगतीचे गुलाम जायनासतना रावोंक आमकां तुजे कृपेन वर. सोमिया काकुळत आमची कर. सदैव माय मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. Santo Seva,
atenção. Serena São Simão, Jesus Cristo, como cantar. Simãoच्या आदारान समकोंच्या जेजू वंदन म्हणया आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हे सुम्या जेजू क्रिस्ता Pogorčano, Šipai, Sirenača Simonku, Jezuso Korismovom ottaj karta. Ani Sirena so Šimao na kušenu, so Koris tinsar wawonko adar dita. आमच्या जिणे पटणार आमकां बरो समार्यागार जावच्याक जायते अवकाश आसात. आमकां हर एकल्याकी जबाबदारी मेळ्ळी आसा. आमच्या कुटुंबांत एक आवय जावन एक बापूय जावन एक पती जावन एक पत्नीन जावन तशेंच फरकाचेंत वाड्यांत एक गुरकार जावन आनी अशें हर एक आमकां जें कितें आसा जबाबदारी हांव आनी तुमी कशें पाळून आसा. आमी एकामेकाच्या गरजांक पावता. फकत आमचो मात्र स्वार्थ आमी पळोवन वा आमच्या नांवा खातीर वा हेरांच्या वत्तायेक वा दाक्षिणेक लागून आमी एकामेकाच्या गरजांक पावतांगी वा म्हजें नांव गाजय म्हणल्यार उद्देशान आनी एकल्याक आदार दितांगी एक घडीभर आमी नियाळ करया. मोगळा जेजू, सिरेनाच्या सिमान तुका आदार दिलो. आमच्या जिणे पळयणार आमी एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक आमचो स्वार्थ आमी पयस करून जे कितें तुवें दिल्ली आमकां आसा जबाबदारी ती बऱ्या रितीन पाळोवंक आमची मोत उजवाडाय. सोम्या काकोळ तुमची कर सदैव माय मागता उपकार आमच्या काळजांत कुर्सा मेल्ल्या जेजूची.
Sylvester Veronika Jezuचे मुकामळ पुसता. वेरोनिका जेजूक पळयता आनी आकलासता. ह्या नजरेतच्या जेजू हांवें पळयला. ताची शिकवण आयकूंक गेल्ल्या म्हाका उंड्या मासलेन ताणें दादोशी केला. कितल्या जाणांक पिडेंतलें ताणें बरें केलां. देवा म्हज्या ताच्या खांद्यार कुरीस ताका वाट दिसना दिसता. आळे ताच्या मुखामळार रगत घाम धूळ. देवा म्हज्या कितें करचें, कशें ताका कुमोक करची. हेरांचे कस पडून पयले मोवाळचे कोणे दादल्यान वा स्त्रियेन दोगांय आसतली. पूण जेजूच्या कुर्सावटे वेळार 4 फावटी स्त्रियांचो उल्लेख केला. तांतली एकली वेरोनिका तिच्या तुवाल्यान आपले मुखामळ पुसून आसच्या जेजूक बंदून म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू मियान जेजू क्रिस्ता. मोगाचेनो वेरोनिका जेजूचे विद्रूप जाल्लें मुखामळ पुसता आनी ह्या मुखांत्र थंयसर खंयच्याय शिपायांक भियेनासतना जेजूक ती आदार दिता. आमच्याच जिणेचेर आमी नदर घालया. आज आमच्या समकर विद्रूप जाल्लीं जायतीं मुखामळां आसात आनी असल्यांक हांव आनी एक क्रिस्त जातांगी. म्हाका जायते अवकाश मेळटात आनी हे अवकाश हांव कशें गळशितां. एकामेकांक आदार दितांगी. जायतीं जाणां कश्टोन आसात, जायतीं जाणां रडोन आसात,
जायते आपले कश्ट हेरांक सांगूंक जायनासतना आपणायतल्याकच वळवळची आसात आनी असल्यांक हांव धैर्य दितांगी आदार दितांगी तांच्या गरजांक हांव पावलांगी वा तांची हांवें केळकुळां केल्या एक घडीभर आमी नियाळ करया. मोगाळा जेजू वेरोनिकान तुजें विद्रूप जाल्लें मुखामळ पुसलें. आमच्या जिणे पळयणार जो कोण विद्रूप जावन आसा एका रितीन कश्टोवन आसा तसल्यांची मुखामळां पुसोवंक म्हणजे तांच्या गरजांक पावोवंक आमची हर एकल्यांची मोत उजवाडाय. सोमिया काकुळत आमची कर सदैव मरी मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मिल्ल्या जेजूची. सत्तच दिसा जेजू दुसरे पोटी कुर्सा पोंदाक पडटा. कितल्यो संगती तुवें दिसपडट्या म्हज्या मागण्या वेळार उगडाप्यो केले. म्हजी मोत तुज्या चिंतपांचे बंडल जाल्लें. वापरनी काणयांनी तुजे विशीं कितले हांवें लोकांक शिकयले. आतां दिस म्हजी मोत काम करिना. तांतू चिंताप एकच तुवें म्हाका सांगलाय. काल राती
तेंच चिंताप गेत्सेमनी मोळ्यांत आयले देखून हांव रगत गमेलो आनी तेंच चिंताप बापा म्हजी वयली ही काल्स निवार पूण म्हजी कुशी न्हय बगार तुजी कुशी जावं. देवाचे अखंड भवत असलेल्या व्यक्तीक देवसराच्यो तळण्यो लागीं असतात. आपल्या बापाचे कुशीक काल्तिमान घाल कुरीस वोवूंच्या जेजू मस्कत काय सड जाली. तो परत पडलो. कुर्सा सांगाता उठून सुलूंक पेसाडच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्यान जेजू क्रिस्ता. मोगाचेनो शिपायांच्या क्रूरपणाक तांच्या माराक जेजू परत कुर्सा पोंदा पडलो. आमच्या जिणयेचेर आमी एक घडीभर नदर घालया. आज आमच्या क्रूरपणाक आमच्या कठीण उतरांक आमी कितल्या जाणांक आमी पडयला. आमच्याच कुटुंबाचेर आमी नदर घालया. जेन्ना भुरगीं वा इवा जाणां सूख करतात आनी ह्या वेळार आमी वडिलां परत आनी परत तस सुखी उडास करून तांकां आमी पडयलांगी. आमच्या कुटुंबांत पती आनी पत्नी एकामेका सुकोवन पडटा आसतना परत आनी परत तीच सूख उडास करून आमी व्यक्तीक आमी दुखोवन परत उठानाशें बरें केलांगी. फिरगजें वा शेजारा आमी जियेत आसतना एकामेकाची सुखी आमी दवरून काणगून तांकां परत तेंच उडास करून तांकां आमी परत पडयलांगी. एक घडीभर नियाळ करया. आमच्याच क्रूरपणाक आमच्याच कठीण उतरांक आमी हेरांक उठोवना बदलाक तांकां आमी पडयलां. मुगाळा जेजू आमच्या जिणये पळयणार आमी आमची उतरां आनी करणी बरी जावंक बरें उतर उलोवंक प्रोत्साहाची उतरां उलोवंक एक व्यक्ती सुकोवन पडटा आसतना ताका बुगसून धैर्य दिवन परत नवें जिवीत जियोवंक आमी आदार दिशें आमची मोत उजवाडाय. सोम्या काकुळट आमची कर सदैव मरी मागता उपकार खंयचोय घाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे.
जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. जेजू कुरीस घेवन समकोन मुखार वेताना ताका पळोवन विळाप करच्यो स्त्रियो मुखार मेळटात. जेजू म्हणटा, रडा नाकात म्हजे पसत, रडा तुमच्या भुरग्यां बाळा पसत. तांकां उतरून तो मुखार वेता. कष्टां नसतां खरी एक व्यक्ती हेरांतावन कितें आशेता? समाधानाची, बुजवणेची दोन उतरां. पूण कुर्सावटेर वेगळेंच घडलें. जेजू आपले कश्ट सोंसता आनी रडच्या स्त्रियांक बुजयता. रडतल्यांक बुजोवच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. मोगाच्यानो जेजूची स्थिती पळोवन जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो रडतात आनी बुजोवंक फुडें वतात. आनी ह्या वेळार जेजून दिल्ली जाप, रडा तुमचे पसत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पसत. मोगाच्यानो आज आमी केदाळा रडटा. आमच्या घरांत आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार वा आमच्या कुटुंबाची वा मोगाची कश्टात आसतना आमी दूख पावता. तशेंच आमच्या कुटुंबाची वा मोगाची व्यक्ती मरण पावता आसतना आमी रडता. तरीकी आज आमी कित्या पासत रडा जाय? आमी रडा जाय आमच्याच पातका पासत, आमच्याच उणेपणा पासत, आमच्याच अस्कतकाय पासत. जर असल्या संगती पासत हांव रडतां जाल्यार खंडीत जावन हांव निचेव कर्ण नवें जिवीत जियोंक हांव फुडें सरतां. जेजू म्हणटा, रडा तुमचे पसत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पसत. आज म्हज्या कुटुंबांत हांवें म्हज्या भुरग्यांक कशें वागयलां, तांकां जबाबदारी पळय हांवें केलां गी. फकत संवसारी कुशलकायेची वा संवसारी चिंतपान मात्र हांवें भरलां. देवाची भिरांत, देवाचो मोग हांवें तांकां कळीत केला गी. जर हांव आमच्या भुरग्यांक फकत संवसारी चिंतपा प्रमाणे वाडयता जाल्यार एक दीस आमी रडा जाय पडटलें. तर मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या भुरग्यांक देव भिरांतीन वाडोवंक जेजू आमकां आपोण दिता. मोगाळा जेजू, ह्या संवसारी पळयणार हांवें म्हजी जबाबदारी समजून घेवंक, म्हजी अस्कतकाय उणेपण हांवें वळखून घेवंक
आनी ह्या मुखांत्र रडोवन नवें जिवीत जियोंक तशेंच म्हजी जबाबदारी कुटुंबां म्हज्या भुरग्यां सांगता कशी आसा ती हांवें बरें करून समजून घेवं आनी अशें तुज्या कुशे प्रमाणे आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक आमची मोत उजवडाय. सोमिया काकुळत आमची कर सदैव मागये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजांत Nomes dição, Jesus te reporting por sapanda porta.
कुरीस खांद्यार घेवन वाट चमकतना ताच्या मोतींत असली चिंतनां दसतात. म्हज्या बापान म्हाका सोडला की नांत कित्याक कसले वळवळे जोर्दानांत स्नान घेतना म्हज्या बापान प्रगट केले हो म्हजो मोगाचो पूत. ताबोर पर्वतार परत्यान पेद्रू जुवांव आनी जाकोबा मुखार प्रगट केले हो म्हजो मोगाचो पूत. असर्य करतना बापा लागीं मागले आनी तांणी दिले. देखून हांवें शिकयले लोकांक आमच्या बापा सर्गींच्या. पूण आतां म्हज्या आत्म्यान भोगता बापान म्हाका सांडला सावन म्हाका दसता. हांव बापाचो पूत न्हय. हां कसली चिंतना ह्या दुखीच्या वेळार निराशेच्या वेळार. म्हज्या आत्म्यांत सुखी धाड म्हाका तांकां ना. म्हजो आत्मो कुडीक साकर दिना. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या कश्टांच्या मरणा वरवीं आमकां बाचावी लाभली. पूण ही बाचावी पावोवंक तो कितलो कश्टालो. कलवारीचे वाटे कुर्साक पडटून तर 3 फावटी तो पडलो. म्हज्या मोगान भरून कश्टूंच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू म्यान जेजू क्रिस्ता मोगाच्यानो शिपायांच्या क्रूरपणाक परत जेजू कुर्सा पोंदा पडटा. आमी हर एकली आमच्या अस्कतकायेक लागून आमच्या उणेपणाक लागून आमी हर एकली पातकांत पडटा. आनी ह्या वेळार जेजून दिल्लो सक्रामेंत कुमसाराचो सक्रामेंत जोडच्या मुखांतर परत आमकां उठोवंक एक जेजून अवकाश करून दिला. आमच्या जिणे पळयणार कुमसाराच्या सक्रामेंता विशयांत आमचो अभिप्राय कितें. फकत वर्साक एक फावटी मात्र कुमसार जाल्यार पुरोगी वा परत परत पातकां करता ते देखून कुमसार जावची गरज ना म्हणलो मनोभाव म्हजे तें आसा गी. मोगाच्यानो आमकां पिडा आयलेल्या वेळार आमी वैजासर शिंवेता. परत आमकां पिडा येता म्हणून आमी थंयच बसना. बदलाक आमची पिडा गूण जावच्या खातीर आमी वैजान सांगलेलें आयकता. त्याच प्रमाणे आमी हर एकली आत्मीक पिडेंत आमी वळवळटा. आनी ह्या वेळार आमी कुमसाराचो सक्रामेंत जोडोवन परत आमी जेजूक लागीं सरलेल्या वेळार जेजू आमकां आत्मीक रितीन बोळवण करता आनी ह्या मुखांतर परत नवें जिवीत जियोंक आमकां प्रेरण लाभता. तर मोगाळ भावा भयणीनो आमच्या ह्या जिणे पळयणार फकत वर्साक एक फावटी मात्र न्ही बदलाक तवळ तवळ आमी कुमसार जावच्या मुखांतर हो प्राचिताचो सक्रामेंत आमी जोडोवन नवें जिवीत जियोंक आमी दृढ मोन करया. मोगाळा जेजू आमच्या जिणे पळयणार कुमसाराचो महत्व आमी समजून घेवंक आनी तुवें तुमचें वखद हेच कृपा आमच्या जिवितांत जोडोवंक तुजें बेसांव आमी जोडोवंक आनी नवें जिवीत आदारोवंक आमची मोत उजवाडाय. सोम्या काकूळट आमची कर सदैव माये मागता उपकार खंयसर गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्या जेजूचे.
कडे तुका तूच माझे निंदा करता इतकोसोसनी कष्टां करता जेजू मोगुसा उपकारता मुद्रा मोगाची हेरवेळ मोगोस मागणे करता काकुकर मोनो मनशाची जेजू मोगोसा उपकारता. दावेस दिसा जेजूक विणगो करतात. शिपायांनी जेजूक कुर्सार मारच्या पयले ताचे वयले वस्तूर काडून ताका विणगो केलो. उपरांत ताचो दोगलो तांणी घेतलो जो वयर तो सकल म्हणसर शिवण नासता एक सारको विणलो. देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, ओ आम्ही पिंचो नाका पूण सुट्टी घालून तो कोणाक वता म्हण पळोवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली, म्हज्या दगल्याक तांणी सुटती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. आपले विणगे पण लिपोवन आतां एवेन सणवाय जोडली. पूण सगळ्या मनशा कुळाचे तांच्या पक्का वरवीं विणगे पण आयले. देवा मुखार विणगो चल्ल्या मनशाचो मान दाखोवंक आयिल्ल्या जेजूक मनशान विणगो केलो. ह्या स्थितीर तरी म्हजो मोग करच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. मोगाचेनो जेजूचे वस्तूर त्या गायांत चिटकल्ल्या वरवीं जेन्ना शिपाय ते वस्तूर व्हरतात ह्या वेळार परत जेजूचे गायी परत जिवे जातात आनी ह्या मुखांत्र जेजूचे वस्तूर काडून जेजूक विणगे करतात. आमच्या जिणयेचेर आज आमी नदर घालया. आज आमी हेरांक कशें विणगे केलां, हेरांचे नांव पाड करून हेरांचे उणेपण आमी आनी एकल्याक दाखोवन दिवन हेरांच्यो खबरो करून आमी हेरांक विणगे केलां. जेजूनच सांगलेलें आसा, हेरांची जडती करिनाकात, बगार हेरांक तितवण दिया. जर तुजो भाऊ सूख आतारता जाल्यार गुटान वचून ताका तितवय म्हूण सांगलां. पूण जायते पावटी आमी हेरांचे अवगोवन आमी आनी एकल्याक सांगच्या मुखांत्र
विणगे केलां आनी अशें आमी बायल्यान बरें म्हण दाखोवन बायल्यान मेळटा आसतना हांसून पळोवन आनी एका वाटेन तांच्यो खबरो करून आमी हेरांचें नांव पाड केलां, तांकां विणगे केलां, जावं पुरो ल्हानशा मट्टार वा व्हडा मट्टार. तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमचें नेसाण कशें आसा. आमी इगर्जेक घेता आसतना वा पवित्र जाग्याक वता आसतना आमचें नेसाण आज कशें आसा. आमचें विणगे पळोवन आमी हेरांक दाखयतांगी, आमच्या कुडीचो मान आमी दवरतांगी वा हेरांच्या वायट दृश्टेक आज कारण जाल्यांगी. एक घडी बरो आमी नियाळ करया. मुगाळा जेजू, आमच्या ह्या चिणये पळयणार हेरां विशयांत बरें उलोवंक. जर एकलो भाव वा भयण सुकोन पडला जाल्यार तसल्या गुटान वचूंक तिदवंक, हेरांची जर्ती करनासतना रावोंक आनी अशें हेरांक आमी विणगे करिनासतना तशेंच आमच्या जिणये पळयणार आमची कूड एक पवित्र जागो म्हणल्यार आमी समजून घेवन, पवित्र तेंपल म्हणल्यार आमी समजून घेवन ते मानान आमी राखोवंक, आमी वायट दृश्टेक आमी कारण जायना जावंक आमकां तुजे कृपेन भर आमची मोत उजवाडा म्हणून मागता. सोमिया काकुळत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार खंयचेय काय म्हज्या काळजांत कुसार म्हळ्यार जेजूचे. तुझे संगी हांव रायतलो, हांव फाटी सरसना. तू कहाँ अर्घा दिता जेजू, तू कहाँ अर्घा दिता. हातारी सदा तुझ्या पाया तळारा रावतलो, तुझे वाटे हांव चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो, हांव फाटी सरसना. जेजू कुर्सार किळयतात.
आपल्या जुदेव मुखेल्यांची निमाणी आशा कितें जेजू कुर्सार मारची पूण ह्या कुर्सातावन व्हडलें सासणीक जिवीत कुर्सार मारूंक आपले हात पाय आनी कूड ओपून दिल्ल्या जेजूक वंदन म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता मोगाचेनो बरें केल्ल्या हाताक गुण केल्ल्या हाताक आज कुर्साचे मरण फावो जाला खिळे जेजूच्या हाताक आनी पायाक तोपल्यात मोगाचेनो आमच्या जिणे पयणार जेन्ना आमी बरें करता त्या वेळार आमकां बरेंच पाटी मेळना आमी एकामेकाच्या गरजांक पावता आसतना निस्वार्थपणी सेवा करता आसतना सत उगडापे करता आसतना आमकां परत पाटी बरेंच पाटी मेळना पूण आमी बरें करचें सोडचें न्ही जेजून ताच्या निमाणे घडये पर्यंत बरेंच केलें एकामेकाच्या गरजांक तो पावलो आमच्या जिणे पयणार बरें करता आसतना आमकां वायट उलोवंक मेळिल्ल्या वेळार वायट आयकूंक मेळिल्ल्या वेळार आमी तें धैर्यान काण घेवंक आनी आमचो शेवट आमी धैर्यान फूड करूंक त्यास जेजूचो आमी आदार मागया मोगळा जेजू तुवें बरें केलें जाल्यार पिडेस्तांक गूण केले तुजे हात एकल्यान बरें केले ते हात शिपायांनी खिळ्यांनी ते तोपले आमच्या जिणे पयणार जेन्ना आमी बरें करता त्या वेळार आमकां आयकूंक मेळटा आसतना आमी फारीकपणान बरें नासतना रागार बरें नासतना बदलाक बरें करूंक आमचें तें दृढ मन निताकेन मागता सोमिया काकूट आमची कर सदैव माये मागता उपकार कसलेय आमच्या काळजान कसर मेळ्ळ्या जेजूचेर सावळी रावून तरी विषय आमकां मेळटा जावचे सगळे आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा जेजू कुर्सार प्राण करता जेजूची आवय मोरी ताचे आवयची भयण क्लेयोफासाची पत्नी मोरी मागदेलाची मरी आनी ताणें मोग केल्लो शीस जुवां ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली आपले आवय आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसांक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें स्त्री पळे हो तुजो पूत उपरांत शिसान तो म्हणालो ही तुजी आवय ते घडयेत त्या शिसान ताका आपणाची कण घेतली उपरांत जेजू घडोवंक आशिल्लें तें सकट घडलें म्हूण जाणा जावन पळयत पुस्तकांत बरोवन आशिल्लें जारी जावचे खातीर म्हणालो एलोई एलोई लामा सबक्तानी पळय तू एलियाकुलो मारता उपरांत तो म्हणालो म्हाका ताण लागल्या थंय
शिरक्यान भरलेले एक आयदान असले. सुझेरांनी एक दर्या आणले, त्या शिरक्यान बुडयले आणि एक पिसोवपाची बडी एकला ताच्या वंटाक धरले. रावा 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 येली ताका सटला देवांक येता की पळया. जेजून तो शिरको साकतस म्हणे, बापा म्हजो आत्मो तुका समर्पित. आणि तकली बघून आपलो आत्मो ओपून म्हणालो, संपले. जेजू क्रिस्ताचें कलतेपण संपूर्ण जावन खंयसर परगट जालें. खुर्सार ताणें प्राण करतना खुर्सारून कळून म्हज्या पापया खातीर मोन पावुल्ल्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता हे सोमयान जेजू क्रिस्ता. मोगाचनो जेजूचे मिसांव ह्या संवसारी संपले. जेजू आपल्या जल्मातावन निमाणे घडये पर्यंत खालतो जालो. देवा बापाची खुशी ह्या संवसारी जारी केली आणि ह्या मुखांतर देवाक तो खालतो जावन जियेलो. आमच्या जिणे पळयणार ह्या संवसारी आमकां हर एकल्यांकी मिसांव आसा आणि हे मिसांव हांव आनी तुमी खंयच्या रितीन शेवटाक पोवपा वयता. ह्या संवसारी आमचें जिवीत केदाळा आखेर जाता तें आमी कोणूच नेना. तरीकी ह्या संवसारी पळयणार त्याच जेजूच्या कुशे प्रमाणे जियेल्ल्या वेळार आणि त्याच जेजूचे मिसांव ह्या संवसारी आमी जारी केल्ल्या वेळार आमकांय एक दीस सर्गीचें रास म्हणलें इनाम आमकां फावो जातलें. हे देखून त्याच जेजू लागीं आमी मागया. मोगाळा जेजू, तुवें ह्या संवसारी पळयणार देवा बापाचे कुशेक काल्तीमान घालून तुजे मिसांव ह्या संवसारी पळयणार बऱ्या रितीन आखेर केली. आमकां दिल्लें मिसांव ह्या संवसारी पळयणार जावं कुटुंबांत जे कितें आमची जबाबदारी आसा तें बऱ्या रितीन पाळोवन आनी ह्या मुखांतर तुवें दिल्लें तें मिसांव बऱ्या रितीन फूड करूंक आनी मिसांव आमचें सोंपोवंक आमकां तुजे कृपेन बर. सोमिया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजांत संस्कार मेळ्ळ्या जेजूचे. देवा हावे तुका आज कुसायला पातकाक म्हज्या शिक्षा तुका हावे तुका आज निघाला म्हज्या देवा हावे तुका आज कुसायला पातकाक म्हज्या शिक्षा तुका हावे तुका आज निघाला. जालो
आज कुर्सायला पदकात म्हज्या शिक्षा तुका हांवें तुका आज निगारला म्हज्या देवा हांवें तुका आज कुर्सायला पदकात म्हज्या शिक्षा तुका हांवें तुका आज निगारला. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार. रक्तान बुडलेली कूड कुर्सावेली देवेतस आसा तशीच मोरयेच्या उस्क्यार दवरतात. सायबा परमणे आणि सडावत जावन तरणाटो पूत वा धू आपल्या आवय बापेक मातयेक पायतात. पूण आवय बापेकच आपल्या तरणाट्या भुरग्याची कूड मातयेक लावंक मेळात तवळ तांच्या आकलास कोण समजत. असली स्थिती आता मोरयेची जाल्या. मोरये उस्क्या विशय घेवच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. मुगाचनो बाळका जेजूक मोरयेन आपल्या उस्क्यार दवरले आणि तीच मोरये मायेक आज जेजूची निर्जीव कूड तिच्या उस्क्यार दवरल्या. कंडी जावन मोरी दूख पावता तरी की बापाच्या कुशेक ती कालतीमान घालता. आज आमी विशेष जावन मागया जो आवय बापायनी आपल्या तरणाटपणाच्या भुरग्यांक होगडायलेल्या वा अवघडाक बली जावन होगडायलेल्या आवय बापायचो उडास काडया तांचे पासून आमी मागया. खंडी जावन ती दुकान आसात. मुरी माई तांकां आदार दिवंक शकता. मुरये मायेन तिच्या जिवितांत कळनातलेल्यो संगती तिच्या काळजांत तिणें जगोवन दवरल्यो. बापाच्या कुशेक तिणें कालतीमान घाली. आमच्या जिणे पयणार जायत्यो संगती आमकां समजनातलेल्या वेळार आमी मोरये भशेन आमी देवाच्या कुशेक कालतीमान घालूंक आनी आमच्या भावार्थांत थीर रावूंक तेच जेजूचो आदार आमी मागया. मोगळा जेजू आमच्या जिणे पयणार कश्ट सलवणी निराशा वा जायत्यो संगती आमकां समजनातलेल्या वेळार आमी आमच्या भावार्थांत धंडळ नासतना बदलाक तुज्या कुशेक कालतीमान घालूंक आमकां तुजे कृपेन बर. सोमिया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. Kursa puri mata
कशे देवा तुझे सुशील देवा तुझे सुशील. चौदावें तेसाव जेजूची कूड निकेपितात. सांज जाल्या उपरांत आरिमतेचो एक ग्रेस्त मनीस जुझे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शेस. तो पिलातां सरशीं गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोंड दिवचें म्हूण पिलातान हुकूम दिली. जुझेन ती देंवोवन नितळ सणाच्या लुगटान गुठलायली आनी ताणें आपणाकच म्हूण कडपान पोकन केल्ल्या नव्या फोंडान हेरां संगी मेळोवन ती दवरली. ते दाडा मोरी जुझे आनी हेर तें हजर आसलीं. व्यक्तीची कूड निकेपुंची घडी तुकाची पूण सर क्रिस्तवांक ती गोरवोशाची. कारण मेल्ल्या मदें प्रथम जामीन कशी जेजूची निकेपिल्ली कूड पुनर्जीवन जाली. पुनर्जिवीत असो गोरवोसो दिवच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोमयान जेजू क्रिस्ता. मुगाचनो जेजूचे संवसारी पयण सोंपलें. ह्या संवसारी जेजून बापाची खुशी जारी केली आनी ह्या मुखांत्र जेजूचे संवसारी पयण संभोवच्या मुखांत्र जेजू परत आपल्या बापा सरशीं फाटीं गेलो. ह्या संवसारी आमी हर एकली रित्या हातांनी आयिल्ल्या एक दीस रित्या हातांनी आमकांय फाटीं वचूंक आसा. ह्या संवसारी पयणार कितलीं वर्सां जियेलीं तें गरजेचें न्ही, पगार कशें आमी जियेता तें भोव गरजेचें. ते देखून हें संवसारी पयण आमचें केदळा आखेर जाता म्हणलें आमी कोणूच नेणा. ते देखून आमचें संवसारी पयण एकच फावटी आमकां मेळिल्लो अवकाश म्हणल्यार आमी समजून घेवन तें अर्थाभरीत करूंक आनी ह्या मुखांत्र जेजू तुमचें इनाम सर्गींचें राज आपणावंक त्याच जेजूचो आमी आदार मागया. मुगाळा जेजू, तुवें तुजें संवसारी पयण भोव अर्थाभरीत रितीन सोंपयलें आनी बापा सरशीं तूं फाटीं गेलोय. आमच्या आयच्या पयणार हें संवसारी पयण भोव अर्थाभरीत रितीन आमी वळखून घेवन त्या प्रमाणे जियोंक आनी सदांच तुवें दाखयल्या वाटेन समकोवंक आनी अशें तुवें दिवचें इनाम सर्गींचें रास आपणावंक आमकां तुजे कृपेन भर. सोमया काकुलत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार तुजे गांच्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे.
मगच्या भाऊन आणि भगिनीनो, कालवार पर्वत पर्यंत आम्ही कुरीस घेऊन हांगासर पावल्या. आता हांगासर मोठो पाशामाचो शर्माव आयकवया. ताच्या उपरांत मागणें आसा आनी कुर्सात हांव बेसांव आसतलें. येदोळ पर्यंत आमी रावल्या. आमचो जेजू आमचे संगत आसा, आमची मोरी माय आमचे संगत आसा. ह्या कुर्साच्या पलंगणार आमी आसा. खंडी जावन ह्या पवित्र 100 वर्सांच्या उगडासाक आज ह्या दुसऱ्या वर्सा आमी आसा ह्या जाग्यार. हो पवित्र जागो देखून ह्या पवित्र जाग्यार ताचे उतार आयकोंक आतां आमी आयती जावया. देवाचे उतार आयकूया. कोणाक बसोंक जाता थंयसर बसचें, कोणाक जाता थंयसर नाजाल्यार पयस पयसिल्लें रावचें. देव बरें करूं. सुदार सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्त. उपरांत सोमेस्त लागीं उलोवन जेजू म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हांतू तर ताका कितें फायदो. जो कोण म्हाका जावं म्हज्या उतराक जावं लसता ताका मनशा पोती आपल्या बापाचे आनी भाग्य बंधुतांचे महिमेन येता आसतना ताका लसतलो. सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा हजर आसलेले थोडे जण देवाचे राज पळयल्ले करीत मोरूंक पावचे नात. देवाचे उतर हे. मोगाच्यानो, येदोळस आमी हांगासर कुर्साची वाट सोंपयल्या. जेजूचे कश्ट आनी मरण आमी नियाळ केला. कुरीस जैताचो संकेत जावन आसा. एका काळार नालिसायेचो तो गुर्त जावन आसलो. जेजून तो जैतेवंत आनी पवित्र केलो. मोगाच्यानो, आमच्या हर एकल्याच्या गळ्यांत कुरीस आसा. थोड्यांच्या हातांनी कुरीस कंथयला. आमच्या इगर्जेंत उबार जाग्यार कुरीस आसा. आमच्या इगर्जे भितर मदें आमी कुर्साक मान करता. आमच्या घरांती आमी कुर्साक पयलो मान दिता. आनी आज मोगाळ भाव भयणीनो, ह्याच कुर्सा वाटेन आमी समकाल्या आसता. जेजून ह्या कुर्सार म्हणिल्ली ती 7 उतरां आमी एक घडी भर नियाळ करया आनी ह्या मुखांतर आमच्या जिविताक जेजून दिवचो संदेश आमचो करून घेवया. पयल्यान जेजून म्हणलें उतर जावन आसा, बापा तांकां बक्षी. ते कितें करतात म्हणून तेच नेणात. मुगाच्यानो, जेजून हर एकल्यांक बक्षिलें. दुस्मानाक, शिपायांक, फारिजेवाक, हेरोदीक, पिलाताक, आपलो केबडायो केल्ल्या नालिसायची उतरां म्हणल्या वा कुर्साय ताका कुर्साय म्हणल्या बोबाट मारिल्ल्या त्या व्यक्तींक, जुदासाक, नकला करतल्या सोरांक आनी अशें हर एकल्यांक
जेजून बक्षिलें आनी आमकांय जेजू आज हेंच संदेश दिता आनी आजुनी जायतीं जाणां तस्तो जेजूचो संदेश घेवन एकामेका बक्षून जियेलीं जायतीं निदर्शनां आज आमच्या मदगांत आसा पापा सा जुवां पावल दुसरो आज प्रस्तुत सांत ताका गुळो मारिल्ल्या व्यक्तीक वचून बक्षिल्लें आमी हर एकलीं जाणां आसा त्याच प्रमाणे सिस्टर राणी मारियाक त्या समुंदर सिंग म्हणल्या व्यक्तीन जिवेशी मारिल्ल्या वेळार त्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांनी वचून त्या व्यक्तीक समुंदर सिंग म्हणल्या व्यक्तीक बक्षिलें त्याच प्रमाणे आमी जाणां आसा ग्लॅडिस स्टेन म्हणल्या व्यक्ती थंयसर तिच्या घोवाक पतीक आनी भुरग्यांक जिवेंच उलपायल्या वेळार त्या उलपायल्या व्यक्तींक सयत तिका बक्षूंक साध्य जालें त्याच प्रमाणे मोगालच्यानो आज हर एकलीं आमच्या मदगांत हांगासर आसचीं जायतीं जाणां एकामेका बक्षून जिवनचे आमकां पळोवंक मेळटा आनी जो कोण एकामेका बक्षून जियेल्यांत तांच्या जिवितांत जायतीं आजापां घडल्यान आनी जो कोण बक्षून जियोनांत बदलाक फारीकपणाच्या चिंतपान आसात तांचेच ती नास मागोवन घेतात म्हणलें आमी उडास दवरया आमी हर एक फावटी आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यान म्हणटा हांव आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता म्हणून फकत मागणे म्हळ्यार पावना बदलाक आमी हर एकल्यांनी एकामेका बक्षूंक जाय सुकोन पडचे साहस आमी हर एकले मनशां सैमाचे आमच्या हर एकले ते अस्कत काय आसा तरी की एकामेका बक्षून जियेल्ल्या वेळार आमी देवातावन आशिर्वादां जोडटा जर आमी बक्षून जियेना आमचेंच नास आमी मागोवन घेता म्हणलें उडास दवरया ते देखून कशें जेजून हर एकल्या बक्षिलें गी ह्या संवसारी पळयणार आमकां एकच जिवीत म्हणलें समजून घेवन एकामेका बक्षूंक आमी फुडें सरया दुसऱ्यान जेजून म्हणलें उतर जावन आसा स्वराक म्हजे संगी तूं वैकुंठांत आसतलोय दाव्या कुशीचो सोर आनी उजव्या कुशीचो सोर आनी दोगांनी सूख केल्ली आनी ह्या वेळार दाव्या कुशीचो सोर तो म्हणटा तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर पूण उजव्या कुशीन आसलो सोर जेजूक सोडवणदार म्हणून मानता दाव्या स्वराक तो भेस्टायता आनी उपरांत आपणाची सूख तो वळखून घेता आनी मरणाक तो तयार जाता आनी निमाणे जेजूतांव ताका इनाम फावो जाता मोगाळ भावा भयणीनो ह्या उतरा मारिफात आज आमकां मेळचो संदेश कितें आमी हर एकलीं सुकोन पडटा पूण सुकोन पडलेल्या वेळार थंयच आमी रावचे न्ही बदलाक आमची सूख वळखून घेवचें तसलें आमचें तें बरें मन आसा जंय जर आमची सूख आमी वळखून घेता ह्या वेळार मात्र आमी बरेंपण जोडटा म्हणलें उडास दवरया कशें जेजून थंयसर आसलेल्या त्या उजव्या स्वराक बक्षिलें गी आमकांय जेजू बक्षिता ते देखून आमी आमचे सुखी वळखून जेन्ना आमी एकामेकाच्या मोगान जियेता ह्या वेळार आमी जेजूतावन आशिर्वादां जोडटा म्हणलें उडास दवरया आनी तिसऱ्यान जेजून म्हणलें उतर जावन आसा स्त्रिये पळय तुजो पूत आनी आपले तुजी माता ह्या मारिफात जेजून आपल्या आवयक आमची आवय जावन दिली मरयेन जेजूचो जायते संगतींनी पाटलाव केल्ले आमकां पळोवंक मेळटा काना शहरांत थंयसर वायन उणो पडलेल्या वेळार थंयसर मरी जेजू सरशी आसली जेजूच्या मिसांव पळयना वेळार जेजूक तिरस्कार मेळटा आसतना थंयसर मोरी माय आसली आनी मी पळयता जेजूच्या खुर्सा पळयणार निमाणे घडये पर्यंत थंयसर मोरी जेजूचो पाटलाव करता आनी ह्या मुखांतर मोरी जेजूक सांगा दिता आनी त्याच मोरये मायेक आज आमची आवय जावन जेजून दिल्लें आसा आनी ह्या मोरये मायेक आमी मान करूंक जाय मात्र न्ही आमी आमची मजत आमी मोरये लागीं मागोवंक जाय जेन्ना आमची तेसावां आमी मोरये लागीं मागता खंडी जावन मोरी माय जेजू लागीं विनंती करतली आनी जेजू आमकां आशिर्वादांनी भरतलो त्या देखून कशें मोरी माय खालती जाली आनी जेजूच्यो तिणें खरेपणी पाटलाव केलो की आमच्या इजणे पळयणार जेजूचो खरेपणी पाटलाव करूंक त्याच जेजूचो आदार आमी मागया चवथ्यान जेजून म्हणलें उतर जावन आसा मुच्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय जेजून आमची हर एकल्याची पातकां ताचेर ताणें घाण घेतली आनी ह्या मुखांतर जेजू अस्कत जावन थंयसर बापाक उलो मारता
मुच्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय. मोगाच्यानो जेन्ना कश्ट येता आसतना थोडे फावटी थोडे व्यक्ती देवाक शिरापतात, पूण हांगासर जेजू देवाक शिरापना, बदलाक थंयसर देवाक तो उद्गारता, मुच्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. जायते फावटी आमी असलींच उतरां उद्गारता. जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येता, सलवण येता, निराशा आमी अनुभव करता, ह्या वेळार आमी असलींच उतरां उद्गारल्या. पूण एक आमी उडास दवरुया मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हर एकली देवाची भुरगीं. देव आमकां सोडून घालिना. ह्या संवसारी आमकां खंडी जावन कश्ट येतालेच. जेजूनच म्हणलें आसा, ह्या संवसारी तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेला, तुमी जैत वरयजे म्हणजे जेजू सांगता. त्या देखून कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो म्हणलें उडास दवरया. पूण कश्ट येता आसतना भावार्थांत आमी दंडळ नासतना भावार्थांत तीर रावंक. आनी जेजून सांगलेल्या प्रमाणे जो कोण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बाचाव जगतलो म्हणलें सांगिल्लें उतर आमचें करून घेवया. आनी ह्या मुखांतर जेजून दिवचें इनाम सर्गीचें रास आमी आपणावया. जेजून म्हणलें 5वें उतर जावन आसा, म्हाका तान लागल्या. मोगाच्यानो आमकां तान लागलेल्या वेळार आमी उदक पियेता वा उदका रुपाचें कसलेंय पिवन आमी सेवता. तान म्हणलो शब्द विविध रुपांनी आमी वापर येता. धनात्मक रितीन आमी पळयल्यार आज जायत्या जाणांक हेरांक बरें करी जाय, एकामेकाच्या गरजांक पावो जाय म्हणली तान आसा. त्या देखून आमी पळयता थोडी गुटान एकामेकाच्या गरजांक पावतात आनी अशें तांची तान ती बगयतात. त्याच प्रमाणे ऋणात्मक रितीन आमी पळयल्यार थोड्यांक पयशांची तान आसा, थोड्यांक अधिकाराची तान आसा, थोड्यांक लैंगीक तान आसा, थोड्यांक संवसारी सुख संतोषाची तान आसा. आनी अशें मोगाच्यानो वायट संतीचे गुलाम जावच्या मुखांतर आपली तान बगोवची आसात. मोगाच्यानो जेजू तान येयलो आमकां हर एकल्यांकी सोडवण दिवच्या पासून. त्या देखून जेजून म्हणलीं उतरां आसात, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना, आनी जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो केदींच तान येवचो ना. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो, जर आमी जेजूच्या वाट्यान चमकता, जेजून दाखयल्या प्रमाणे आमी चलता, ह्या वेळार आमी कोणूच तान येवचें ना, बदलाक आमची तान भगतली. जर आमी संवसारी कुशलकायेच्या वंदोण्याक आमी बली जाता जाल्यार ती तान निरंतर म्हणल्यार आमी उडास दवरया. आनी ह्या मुखांतर आमचेंच उणेपण आमी थंयसर सोडोवन आमचेंच नाच आमी मागोवन घेता. ते देखून जेजूच्या वाटेन चमकोवंक विशेश जावन ह्या संवसारी पयणार एकामेकाच्या गरजांक पावोवन एकामेकाची तान बगोवंक आमकां जेजू आज उलो दिता. 6व्यान जेजून म्हणलें उतर जावन आसा, संपदलें. संपदलें म्हळ्यार सुफळ मिसांव संपयलेंच ती दादोसकाय. संपदलें म्हळ्यार फकत संपलें न्ही, पगार तें पोंत पावलें. जेजूचें मिसांव शेवटाक पावलें. संवसारी देवा बापाची खुशी जेजून जारी केली. आज आमी पळयता आमकां हर एकल्यांकी जबाबदारी आसा आनी ही जबाबदारी आमी हर एकल्यांनी पाळोवंक आसा. कुटुंबांत वडील जावन, आवय जावन, बापूय जावन, पती जावन, पतीण जावन आनी अशें इगर्जेंत आमकां येता आसतना कसली सगळी जबाबदारी आसा ती पळच्या मुखांतर आमी आमचें मिसांव करच्या मुखांतर आमची मिसांव आमी संपयलेल्या वेळार आमकां संतोश जायचो. कशें जेजून ह्या संवसारी देवाचें मिसांव जारी करून संतोशान आनी समाधानान मरण पावलोगी, त्याच प्रमाणे आमकांय ह्या संवसारी जेजूचें मिसांव जारी केल्या वेळार आमी संतोशान आनी समाधानान आमचें जिवीत आमी संपोवंक शकतल्या आनी जेजूतान आमी इनाम जोडूंक शकतल्या. 7व्यान जेजून म्हणलें उतर जावन आसा, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. ह्या संवसारी जेजूचें मिसांव संपल्या उपरांत जेजू आपलो आत्मो बापाच्या हातांत ओपून दिता. मोगाच्यानो जेजू कसतालो तरी की भियोंक ना. जेजू व्हडलो तरी की फळाफळ घेवंक ना. आमकांय एक दीस ह्या संवसारी पळयन आमचें आखेर जावंक आसा आनी आमी सर्गींच्या राजाक वचूंक आसा. त्या देखून आमी एक दीस हो आत्मो जेजू देवाक आमी ओपून दिता आसतना ओपून दिवच्या फुडें पयलें ह्या संवसारी आमकां एकच जिवीत जियोंक मेळिल्लें तें अवकाश आमी बऱ्या रितीन गळसोवंक, विशेश जावन एकामेकाच्या मोगान जियोंक, जेजून दाखयली वाट ती चमकोवंक. जेजूनच म्हणलें आसा, हांव जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत, आनी तें आमचें करून घेवंक आनी ह्या मुखांतर आमचें जिवीत ह्या संवसारी आखेर जाता आसतना जेजूतान इनाम जोडूंक आमी फुडें सरया. मोगाच्यानो एक जाण्याऱ्यान सांगलेलीं उतरां अशीं आसात, बरवसो तुका नाका तुजेर,
कित्याक तूं एक दीस निराशी जातलोय. भरोसो तुका नाका तुज्या इश्टांचेर, कित्याक ते तुका सोंडावतले. भरोसो तुका नाका तुज्या दुडवाचेर, कित्याक तुजे तावन ते लुटोवन व्हरतले. दवर भरवोसो एकल्याचेर मात्र देवाचेर, आनी तो तुका सासनाक सांबाळतलो. मोगाळ भावा भयणीनो, इतोळूच आमी कुर्साची वाट संपयल्या. कुर्सार जेजून म्हणली उतरां आमी आमची करून घेतल्यान, आनी थोड्याच दिसांनी आमी जेजूचे पुनर्जिवनपणाचें फेस्त आमी आचरण करतले. आनी ह्या वक्ता आज आमी कुर्सा वाट आचरण केल्ली वा संभ्रमली, फकत ती कुर्सा वाट जावची नाका. आज जेजून म्हाका आनी तुमकां दिल्लो संदेश आमचो करून घेवया. कित्याक जेजून म्हाका संदेश दिला त्या प्रमाणे आमी जियोंक प्रयत्न करया. एकामेकाक बुकसून एकामेकाक सोडदोड करून जियोंक, आनी ह्या मुखांत आमी संभ्रमचें जेजूच्या जिवनपणाचें फेस्त आमकां भोव अर्थाबरी जातलें. नाजाल्यार फकत आज आमी हांगासर आयल्या, येवच्या वर्सा आमी येतल्या, हर एक वर्सा आमी कुर्सा वाट करतल्या, ताका अर्थ आसचो ना. बदलाक आज आमी दिल्लो जेजून दिल्लो संदेश जियेल्या वेळार मात्र आमच्या जिवितांत खरो संतोष समाधान आमी आपणावंक शकतले. आमच्या जिवितांत जायतीं आजापां घडटलीं म्हणल्यार की दुबाव ना. देखून इतोळूच आमच्या जिवितांत जायतीं आजापां घडल्यान, आनी आमच्या जिवितांत आजापां घडा जाय जाल्यार जेन्ना आमी जेजून दाखयल्या वाट्यान समकता चडीत आनी चडीत आमी आजापां पळोवंक शकतले. तसो जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांक कृपेन बरो आमची मोत उजवाडून दी म्हणून आमी मागता. आमीन. मोगाचेनो निमाणें मागणें देखून आदल्या वर्सा आमी ह्याच जाग्यार दिंबी घाल्ली. कोणाकी दिंबी घालूंक जाता जाल्यार एक हात ह्या भुमीचेर दवरन, एक हात तुमी उबारन मागचें. आमी समेस्त ह्या जाग्यार आसा. बजिलिकाच्या वाठारांत हांव बाईसरन ह्या गुड्याक पावल्या. आमी बक्षियां आमचेर वायट उलयल्ल्यांचेर. जेजूची 7 उतरां आमी नियाळ्ळीं ह्या कुर्सार तावन. मोगळा जेजू हांगासर मी मागता आम्हा समेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ही तुजी भुरगीं, ही तुजी भाऊ भयणी हांगासर आसात जेजू. त्या भाग्यवंत जाग्यार तावन ह्या भाग्यवंत जाग्याक आमी आयल्या. ह्या जाग्यार दिंबेर पडोन तुज्या लागीं मागता हांव जेजू आमची काकूळट कर. आमच्या कसले पातकां खातीर आसा जाल्यार, आमच्या पातकाचेर ऋण आसा जाल्यार तुज्या आशिर्वादान ते बक्षून सोड जेजू. ही भूमी तूं आशिर्वादीत कर, पवित्र कर. 100 वर्सां आदी ह्या पवित्र तळ्यार कुरीस आज उबारलो. 100 वर्सांचो उगडास करतना हे जेजू ह्या कुर्सा मारिफात तुवें भोंवतणी आसच्या सोड लोकांक राखलाय. आनी मुखार आमचो भावार्थ राख. ह्या कुर्सांत हांव दैवीक सकाळ, दैवीक कृपा, दैवीक बक्षणे, दैवीक जाणवाय वाळोव दी. कुरपेची झर वाळोव दी. तुज्या कुडवाळ्यांतल्यान वाळिल्लें तें उदक आनी व्हांवची झर ह्या भुमीचेर पडोवन जेजू हांगासर कितेंच वायट जायना जावं. तुजेर आसलो तो बरवसो आमचो सोडय. वर्सान वर्स ह्या जाग्यार येवचे भाग आमकां फावत कर. ह्या जाग्यार तावन प्रती एकल्या मनशाकी सोडिनासतना आशिर्वाद दी. जेजू तुजे लागीं आमी परतूर आनी परतूर मागता. मोयजेन उबारलो तो कुरीस कोण त्या कुर्साक देखता ते बाचाव जातले म्हणल्या त्याच निशाणी आनी बरवशान ह्या कुर्साक पडिल्ल्या मरिफात तुजी दैवी काकूळट वाळोव दी. आमचेर बिरमोतीची दिश्ट घाल जेजू. आम्हा समेस्तांचेर बिरमोतीची दिश्ट घाल. 100 वर्साच्या वक्ताक कितें आमची योजना आसात ती फळाभरीत कर. आमची सर कामां समस्या फळाभरीत कर. आमच्या सगळ्या समस्यांक पर्याय दे. सगळी आमची कामां यशस्वीन बर. सर आमच्या भुरग्या बाळांचेर आशिर्वाद घाल. हांगासर आमच्या हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल जेजू. तुजी दैवीक सत, दैवीक कृपा हांगासर वाडोव दी व स्वताच्या जाग्यार सत परसळून दी म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. सरताच्या वायटांत हांव, दुस्मानांत हांव, सैतानाच्या पाळ्या पळयत हांव, घडामोडींतल्यान आमकां निवार आनी ह्या पवित्र जाग्यार येवच्या हर एकल्यांक आशिर्वाद लाभय. आज कुर्साचे पलंगण देवन आमी आयल्या.
आम्ही कुसावाड सोडून आम्ही हांगासर आयल्या हर एकल्याचे तुझे आशीर्वाद घाल कुडी आत्म्याची भलायकेनी घटाय दी मोतीक आमच्या समाधान दी आत्म्याची घटाय दी आमच्या जिविताचे हर एक कुरीस घेऊन तुझा पाटलाव करूंक तुका वेंगूंक तुझे ताण पळापळ घेनासतना खुर्सातावन जै चडूंक आमकां फावो कर या मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आणि समेस्ताचेर या कुर्सा मारिफात आशीर्वाद घालूं आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फाळ जगस्चे जेजो नमान मरिये कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फाळ जगस्चे जेजो नमान मरिये कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फाळ जगस्चे जेजो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक भाग्यवंती मोरये दुखेस्त सायबिणी भाग्यवंत लॉरेसा उपकार बावडीची दोन उतरां मोगाच्या भाव भयणीनो हांव देव बरें कर म्हणटा आज एक कुर्साची वाट चलून वेल्ल्या आनी तशेंच हांगासर जेजूची 7 उतरांनी हाडून पांचवांचो शर्मावन दिल्ल्या मानदेक बाप रॉय लोबो आमच्या बजलिकाचो फिरगजेचो आदलो सहाय्यक फिरगज याजाक आता प्रस्तुत उडपी फिरगजेचो सहाय्यक याजाक जावन आसा आपल्या अंतिम वर्षाचे बी तो शिकवून आसा आज हांगासर तो आयला ताचो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा उपकार हांव बावडटा आज अपूर्बायचे गायन केल्ल्या आमच्या गायन मंडळीचो तांकां तरबेती दिल्ल्या प्रतिस्त्रान म्युझिक वाजंत्र केलेल्या मानेस्त संदीप एल्ल्यार पदाव आंतरराष्ट्रीय मट्टार ऑनलायन आसता आंतरराष्ट्रीय मट्टार तो ऑनलायन म्युझिक आनी शिकयता म्युझिक मास्टर जावन आसा आज ताणें थंयसर प्ले केला ताचो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा सांगाताच आमच्या फिरगजीच्या युवा जनाचो उपकार बावडटा आयज थंयसर तांणी गायला तशेंच